सगळ्यात पहिलो प्रश्न म्हणल्यार म्हजो असो आसा की आज प्रत्येक जाण उठता आपूण सोशल एक्टिविस्ट म्हणटा, प्रत्येक जाण उठता आपूण आनी कसले एक्टिविजम म्हणटा. खरी एक्टिविजमाची परिभाषा कितें? कितें डेफिनेशन? डेफिनेशनाचो अर्थाचो अनर्थ सध्या करून दवरला. हांव पर्टिक्युलर एक मनीस असो उलयना, पण खुबश्या लोकांनी आयज सोशल वर्क आनी एक्टिविजम हे एक म्हणजे पॉलिटिक्सान एंट्री घेवपाचो पर्याय जाल्लो आसा. म्हणजे कशें आसता की बाबा हांवें चिंतलें मनान की म्हाका पॉलिटिक्सान येवपाक जाय, तेन्ना हांव कितें करता, खंयच्या तरी एक 2-4 वाटेन आमी खंयच्या तरी हेतून फुडें सरप किंवा रस्त्यार येवन बोबा मारप, खंयचे इश्यू घेवन बसप. म्हणजे हेका अर्थ आसा नसा कांय फरक पडना, पण आपणाक पॉलिटिक्सान येवंक जाय. तेज्या खातीर लोकां वांगडा फॅमिलियर जावपाक जाय. आयज जे एक्टिविजम आसा पळय हो ग्राउंड असल्या लोकांनी घेतलेलो आसा आनी आयज तांकां टिकेटी गावलेल्यो आसा. सो हे खंय तरी स्वताचो स्वार्थ सादोवच्या खातीर हे जे खऱ्यांनी कोण एक्टिविजम करता पळय तेंची नांवां इबाड जाता. ओके, पूण आतां पळोवपाक जर गेले जाल्यार लोक म्हणटा मागीर इलेक्शना उबे रावले, तुमी समाजा खातीर कितें केलां, मागीर खंयचो वावर दाखोवपाचो आनी वावर दाखोवपाचो तरी कसो लोकांक कितें केलां समाजाक? तें हांव उलयता न्ही, तेका म्हणटा आमी सोशल वर्क, एक्टिविस्ट अशें म्हणिना. आतां कितें जालां, सोशल वर्क कोणें कितें केलां हेजो रेकॉर्ड कोणा कडेन आसना. आतां आमचे सारके थोडे लोक आसा जे सोशल वर्क करीत आसता, पण ते केन्ना पॉलिटिक्सान मदीं वचना. हांगा कितें आसा, सोशल वर्क केला कितें तो झिरो, पण खुबश्या जाग्यार रावन रस्त्यार बोब मारप, अपोज करप, खुबशे बाबतींत उलोवप, कदाचित थोड्या लोकांक दिसता आसतलो हो सोशल वर्क. आनी तेज्या उपरांत टिकेट घेवप, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करप आनी इलेक्शन जिखल्या उपरांत तेंच करप जे पयलींच्या लोकांनी केलां. सो हांगा स्वताचो स्वार्थ जर सोडलो तर कांय ना. आयज जर आमी पळयत तर खऱ्यांनी जो सोशल वर्क जेंच्यांनी केला तांकां खंय तरी डिफेम करप, म्हणजे कितकी तरी वर्षां जालीं समाज सेवा करून येयल्ली परिवार आसता तांकां डिफेम करप, तेंचेर क्वेश्चन करप, हेंच्यांनी स्वता कांय केलें ना, दुसऱ्यांनी केला पळय तेजेर टिका करप, हे एक मोठे आयचो ट्रेंड स्वताचो स्वार्थ सादोवच्या खातीर थोड्या लोकांनी सुरू केलेलो आसा. अशें तरी एक म्हाजें म्हणणें. म्हणजे तुमचे सांगपाचे हेतून अशें दिसता की सोशल वर्क आनी एक्टिविजम हे हँड टू हँड चलना, पूण दोन्ही ऑपोजीट पार्टी कशी दिसता. म्हणजे कोण तरी एक्टिविजम करता आपल्या टिकेट मेळपा खातीर आनी सोशल वर्क आपूण कोण तरी एकटो करता सायलंटली, पूण तेजे नांव वयर येवचें ना. एक्टिविजम खूब लोक आसा सोशल वर्क करपी. हांव अशें म्हणिना, फॉर एग्जाम्पल डोनाल्ड फेर्नांडीस आसा, तो सदांच सोशल वर्क करता, केन्ना पॉलिटिकल हितून आसना, तो मदीं पडना. कळ्ळें? म्हजी मिसेस आसा, केन्ना पॉलिटिक्सान मदीं ना. खूब लोक आसा जेंच्यांनी सोशल वर्क केला, पूण ते केन्ना अशें वयर येवंक ना, जे दाखय सुद्दां ना. हांव अमकीत कम्युनिटी अशें म्हणिना, दिस इज इन जनरल, डजंट मॅटर यू आर हिंदू, क्रिश्चन ऑर मुस्लिम, but whatever you are doing for society, that we call social work. But you are shouting with some issue, how I can say that you are doing social work? Unnecessary noise to create some nuisance and to get benefit out of that noise. That is this political tickets, where you will contest and you will do something for yourself, not for people. This is only agenda for on shouting on the street. शैलेश बाब, तुम्ही म्हणता एक्टिविजम प्रोटेस्ट करता, पण तरी कितें सरकार चुकता थंय तेंच्यांनी प्रोटेस्ट करप आसता न्हू. हांव कितें म्हणटा, जर सरकार चुकता न्ही, तूं प्रोटेस्ट करता जाल्यार तुका ती जनता सपोर्ट करपाक जाय न्ही. कारण तुमी 4 जाणांनी मिळून सरकार हाडूंक ना न्हू ते निवडून. मान पत्ता तुका म्हाजें म्हणणें, तुवें 4 लोकांनी सरकार निवडूंक ना, 4000 लोकांनी सरकार निवडला. त्या 4000तले जर 4च लोक उलयता, तूं तो बॅलन्स कसो करतलो सांग म्हाका. सो हांगा खंय ना खंय जर लोक सपोर्ट करता तर त्या हेजिटेशनाक हांवूय सपोर्ट करता. जर 4 लोकांक नाका म्हणून जर आमी उलोवप, हे म्हाकाय खंय पटना. हे परत तोच ग्राउंड येता, तुका जाय तुजो मनीस थंय किंवा तुजी पार्टी सत्तेर येवच्या खातीर तूं उलयता. दिस इज हाव द थिंग्स आर हॅपनिंग, म्हणून तुका लोकांचो सपोर्ट आसना. वाय आयचे डेटीक जे तुम्ही पळयता इतके व्हिडिओज येता, दिस आर ओनली इन्स्टिगेशन. इन्स्टिगेट करता लोकांक तुम्ही.
आनी कांय ना, म्हणजे तुमकां भंय दिसता. सो हो जो विषय आसा पळय फैजल बाब, हो खंय तरी म्हाका पटना. म्हाजें कितें म्हणणें आसा, एक्टिविजम करा, हांव ना म्हणिना, करा, लोकांक जागृत करा, लोकांक तुमच्या बरोबर हाडा. लोक फक्त तुमचे आयकता, तुमच्या बरोबर येयना. तुमचे आयकोन केन्नाच खंयचोच मनीस वोट मारिना. जर 22च्या इलेक्शनाक जर तुम्ही पळयत जाल्यार कितके जाल्ले, तरी भाजपान मोर दॅन एक्सपेक्टेशन सीट हाडले काय ना, म्हणजे तुमकां तुमची जागा लोकांनी हेच्या पयलीं दाखयलेली आसा. आता आनीक व्हिडिओ करून कितकी स्वताची घाण करूंक सोदता तुम्ही. माझे एक म्हणणे आसा की तुम्ही लोकांक जागृत करा, खरें कितें आहा तें लोकांक दाखया, लोकांक दिशाभूल करनाका, डोंट मिसगायड देम. लोक तुमची जागा फाल्यां तुमकां दाखयतलो 7 तारखेक. तो रस्ता की तुम्ही खंय तरी इनडायरेक्टली इंडिया अलायन्स जे आहा ताजे बरोबर जितके आता सोशल तेंचेर टिका करता. टिका करिना, हांव तांकां खरें कितें तें दाखयता. टिका करपाक ते कोण न्हू, भितुरले अर्दे तरी म्हजेच फ्रेंड आसा. सो आय डोंट वॉन्ट टू क्रिटिसाइज माय ओन फ्रेंड्स, बट आय जस्ट वॉन्ट टू से इन जनरल की बाबा आमी खरें कितें तें दाखोवया न्ही. तुम्ही सोशल वर्क म्हणटा तर सोशल वर्क करून दाखया. एक्टिविजम म्हणटा तर तुम्ही कित्याक पॉलिटिक्सान मदीं वयता, एक्टिविस्टूच जाया न्हू. दिस इज वॉट आय मीन टू से. वुमन एम्पॉवरमेंटाचेर तुमी कितें उलोवंक सोदता सध्या तरी? पळय, आयच्या डेटीक वुमन एम्पॉवरमेंट म्हणजे महिला सुशिक्षीकरण जेका आमी म्हणटा, आयच्या डेटीक हे खऱ्यांनी गोंयकारां खातीर गरजेचें आसा. म्हजें आयजूय म्हणणें आसा, हांवें काँग्रेस पार्टीची आसा त्यांच्या कडेन मागलेलेंय बी, नॉर्थाक तुम्ही महिला कॅन्डिडेट दिया. म्हजो व्हिडिओय आसा हेजेर, आनी हांवें नांवूय सजेस्ट केल्लें बीना नायक. आयज हांव परत ओपनली उलयता, जर बीना नायकाक टिकेट दिल्ली, हांव म्हाजे सपोर्टर, म्हाजे सगळे सर्कल तिच्या बरोबर आसतले, कारण हांव नारी शक्तीक फुडेकार दिवंक सोदता. आयज भाजपान बीजेपीन एक नारी शक्ती दिवन दाखयली, पण काँग्रेसा कडेन ते जालें ना. हांगा खंय तरी तुमच्या भितर ग्रीड कितकी आसा, म्हणजे तुमच्या भितर हें कितकें आसा, कितें म्हणटात ताका, आशा, हें हांगा दिसती पडटा न्ही. जर नारीक जर तुम्ही सपोर्ट केलो नॉर्थाक किंवा सावथाक, तर आयज म्हाकाय बरें दिसपाचें. हियर आय डोंट बिलीव वॉट काँग्रेस डू. म्हणजे पार्टी भितरच आज जेन्ना टिकेट दिवपाचो प्रश्न येता तेन्ना बायलांक ना तेन्ना सपोर्ट न्ही, फक्त हेंचे जे नारी सुशिक्षीकरण जेका आमी वुमन एम्पॉवरमेंट म्हणटा, हेंचे फक्त पेपरांनी दिसती पडटा. इन एक्चुअल हे लोक करूंक सोदिना. जर केलेले तर तेंच्यांनी बीना नायकाक टिकेट दिवपाक जाय आशिल्ली. बीना नायकाचो जो म्हाजो कांय हें ना, हांव तिका वळखाय ना, पण तिणी जे उलयलां, तिणी जे बायलां खातीर उलयलां, तिणी जे समाजा खातीर उलयलां, तिणी जे बारीक लोकां खातीर जे तिजें विजन आसा, हे खलप 10 फावटी जरी बरयलें तरी खलपाचे हेतून हाडचें ना. हे बी हांव सांगता. बीइंग अ सिनियर कॉन्सिल, ही इज अ व्हेरी नायस मॅन, बट दॅट विजन आय डिडंट सॉ इन हिम. ते विजन म्हाका मेळोंक ना. तुका दिसता श्रीपादा भितर आसा, तेज्या भितर सुद्दां म्हाका हें विजन मेळोंक ना. इन एक्चुअल हांव जे सत्य आसा तें उलयतां. बीना नायकाचो जो विजन आशिल्लो, तो जर आयज नॉर्थाक येयल्लो, तर नॉर्थाची चडशी, हांव म्हणटा 80% बायलां सुशिक्षीत जावपाची, आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावपाची, आनी खुबशे जे होम बिझनेस ते कॅरी आउट करपाचे. आयज तिजे विजना भितर मोपा एअरपोर्ट आशिल्लो, थंयसर बायलां खातीर एम्पॉवरमेंट आसलेलें. आयज खंय कमी आसा आमची बायलां, तर ही काँग्रेस पार्टी त्याच बायलांक फाटीं धुकलता, म्हणजे तुम्ही फुडें हाडूंक सोदिना. आज जे बीजेपीन डिसिजन घेतला, एक बायल मनशेक मुखार काडून हे दिला, आणि एक बायल मनीसच बायल मनशेचे दुःख कितें आहा ते समजू शकता. हे हांव हेच्या पयलीं रायट डिसिजन बीजेपीन घेतलो. दिस इज अ व्हेरी एब्सोल्यूट डिसिजन. आय रिस्पेक्ट दिस. आणि हेच्या खातीर हांव सपोर्ट करता अशें न्ही. जी देपो फॅमिली आसा ती कितकीशी वर्सां हे जे आयज एक्टिविस्ट म्हणून उलयता पळय, हे जल्माक येवच्या पयलींच्यान तेंचो सोशल वर्क चालू आहा. हे हांव उलयना, रेकॉर्ड उलयता. तर तेंचेर तुमी टिका करता, ज्यांच्यांनी सोशल वर्क करून येयलेले आसा. आयज खंय तरी इतकी वर्सां उपरांत 2024 जर एक बायले मनशेच्या सुशिक्षणा खातीर तिका जर टिकेट मेळटा, तर तुमी तेजे कॉंग्रॅच्युलेट करपाक जाय, वेलकम करपाक जाय. तुमी कितें कर, तेजें नांव खराब करता. तिजे अगेन्स्ट कसल्यो केसी आसा. आणि म्हाका तरी दिसता, तुमकां सांगता, एक भाव कशे आमचे गोंयकार, म्हाका तरी दिसता ती जर निवडून येयली तर सावथान धर्म मदीं हाडनासतना सगळ्या बायलांक सपोर्ट करतली, हो म्हाका विश्वास आसा. एक तेजेर आरोप सुद्धा आसा की ती आपले बिझनेस वाडोवपा खातीर
खंय तरी ती इलेक्शनाक देंवलेली आसा बी म्हणून डेपो. आणि सेकंड माझो प्रश्न हो आसा की तुमकां कसले एक विजन दिसले की हे बायलां खातीर करतली, कित्याक तेजे स्पीच पळयत जाल्यार कांयच ना, स्पीचलेस आहा तेजेर तेणी कांयच म्हणूं ना. मोदींनी अमकें कितें केलां पण कितें केलां तें कांयच सांगूं ना. तेजेर कितें म्हणटात? एक बारीकसो विचारूंक हांव. तुवें म्हटलें तेजेर एक आरोप आसा, म्हाका कळोवंक शकता आरोप कितें आसा तो? काँग्रेसीन घातला तो. कितें आसा? काँग्रेस आरोप घालपाकूच बसली. आपलो हे म्हणटा ते आपलो बिझनेस वाडोवपा खातीर कितें तरी ते करूंक सोदता म्हणून अशें काँग्रेस म्हणटा. अशें काँग्रेस म्हणटा. हांव तुका हेजेर एक बारीकशें हें उलयतां. जर ते बायलेचो बिझनेस आसा, फॅमिली बिझनेस आसा, तर ती बिझनेस करतलीच न्हू. पॉलिटिक्सान येयला म्हणून बिझनेस सोडटली. हांगा कितें आसा, हांवें म्हटलां बायलां खातीर ती सपोर्ट करतली जर ती येवन निवडून आयली तर. कळ्ळें? तुमी शिता फुडें मीठ कित्याक खाता? स्पीचीचेर कांय सपोर्टींग कांय पोटांतल्यान कोण अमरबाब कोणूच खंयचोच पॉलिटिशियन पोटांतल्यान शिकून येवंक ना. आयकून तरी घेता. हय सांग. तेजी स्पीच तेणी दिली पळय ती सपोर्ट बायलां खातीर कितें करतले पण तेजी स्पीचींग कांयच ना. अरे अजून टायम आसा न्ही, टायम आसा. 3 दिसांक इलेक्शनाक उरले टायम. सोंपली 5 वर्सां. देर आर लॉट ऑफ थिंग टू प्रिपेअर. तुका कितें दिसता साऊथ गोवान फक्त 100 बायलां रावता? कितकी तरी हजारांनी बायलां आसा. तेतून धर्म आसा, जाती आसा, कास्ट आसा. अकॉर्डिंग टू इवन क्वालिफिकेशन वर्कआउट शूड बी देर, वर्क नोट शूड बी देर. आयज हेजेर उलोवपाची गरज आसा. आमी कितें करता, काही लोक उलयता म्हणून आमी आयकता, ते कितके पर्यंत खरें आसा तें आमकां खबर ना. बरें, आतां तुका हांव विचारता, कोणाचें विजन आसा? काँग्रेसचें कितें विजन आसा आतां बायलां खातीर? दाखय म्हाका. ते बायलेक टिकेट दिवंक शकना. ते आमच्या गोंयच्या बायलांचें बरें करतले. म्हाका हांगा खंय आयजू परत उलयतलो. जर तुमकां बायलांचें पडलेलें न्ही, खंयचेच बायलेचे नॉर्थान सावथान, तर तुमी बायल मनशेक एक खंयचे तरी एका बायल मनशेक टिकेट दिवपाचें. तुमच्या भितूर नात ती दानत म्हणटा ती ना. तुमकां बायलांक फुडें हाडपाचेच ना. जर बीजेपी हाडटा तर हाडू न्ही न्हू. तेजेर तुम्ही कित्याक आरोप करता? तुम्ही आरोप करनाका. तुम्ही स्वताच्या जीवार येवंक शकता तर येवन दाखया. म्हणजे पल्लवी डेम्पोचे स्टेटमेंट आसा की एक बायल मनीस 2 हातींनी तर 8 हातींनी एट अ टाइम काम करू शकता. आणि आज ती बिझनेस वुमन आसा. सो तुमकां अशें दिसता की ती पॉलिटिक्सान येयले नंतर पॉलिटिक्स शिकपाक सुद्दां तिका व्हडलो टायम लागपाना? हांव 2 मिनटान क्लियर करता. आयज बायल मनीस कामाक वयता, बिझनेस करता, घरान येवन जेवण रांदता, भुरग्यांक सांबाळटा, करता काय ना. म्हणजे ती 8 हातीन काम करता, जे आमी करूंक शकना. तर तिका आमी अंडर एस्टिमेट करप हे तुमकां कितके पर्यंत बरोबर दिसता? सो भाजपाक हांव हेज्या खातीर वालोर दिता की तेंच्यांनी बायल मनशेक अंडर एस्टिमेट केलो ना. आनी ह्या काँग्रेसीन केलो. म्हणून हांव हें उलयतां. दे हॅव टेकन एंड बायलांक ग्रांटेड घेतले तेंच्यांनी, जे घेवंक जायनासले. आतां तुमी चान्स दिवन पळया न्ही. नाजाल्यार ते बिना कडेन वचा, बिना नायका कडेन वचा आनी तेजें विजन आयकून घेया. हांव म्हणटा अजून आयकून घेया. आनी ते तुमच्या कॅन्डिडेटाक सांगा की बायलांक अशें आमी करूंक शकता म्हणून. थंय खंय तरी तुमी समाजा खातीर कितें करतले म्हणून दिसता. फक्त रस्त्यार येवन बॉब मारून टिकेट घेवन घरा वचून न्हिदपाच्यो, हेका आमी सोशल वर्क किंवा एक्टिव्हिजम म्हणिना. व्हॉट इज एक्टिव्हिजम? यू फायट विथ वन इश्यू. हांगा कितें रे बाबा? कसले एक्टिव्हिजम म्हणटात तुमी? 4 दीस हो इश्यू, 4 दीस तो इश्यू, ना हो धड सुट्टा ना तो धड सुट्टा ना. एक तुमीच 4-5 जाण दिसती पडटा, बाकी लोक तुमकां सपोर्ट करिना. इट मीन्स पीपल आर लिस्ट बॉर्डर ऑफ युअर वॉइस. टाइमपास म्हणून आयकता. इन एक्चुअल वोट पल्लवीकूच मारतले. हें हांव सावथान आतां सांगता तुका. बरं, जाल्यार आतां आमी मॅनिफेस्टोचेर तुमी उलयले की बाबा मॅनिफेस्टोचेर कांय दिश्टी पडना, पण भाजपाचेर बी मॅनिफेस्टोचेर म्हादयचो विशय हो खूब दिश्टी पडना. बरें, हांव तुका आनी वयल्यान मोदी पीएम मोदी बी येवन गेलो आनी ताका सांगले, तेणी कांयच सांगूना की म्हादयची कशें करतलो म्हणून. तेजेर कसो पळयता तूं? पळय, परत तोच विशय तूं घेता. हांव तुका तेजेरूच आतां उलयतां. आयज कर्नाटका स्टेटीन कोणाचो गव्हर्मेंट आसा? प्रश्न विचारता. मोदीचे विचारले मरे तुवें? काय इश्यू ना. म्हजो मोदी कोण सोयरो न्हू. म्हजो अमित शाह सोयरो. बीजेपी वाले कोण सोयरे ना म्हाजे. कित्याक हांव जे फॅक्ट आहा तेजेर उलयतां. फॅक्टूच प्रमाणे जर आतां उलयत जाल्यार म्हाका तूं सांग, कळ्ळें? काँग्रेसीनूय कोण सोयरे ना म्हाज्या. फॅक्टूच सांग, सद्या कर्नाटकान कोणाचो गव्हर्मेंट आसा? जेन आयक कोणाचो गव्हर्मेंट आसा? काँग्रेसीचो. तर म्हाका सांग, गोवा प्रदेश काँग्रेसान कितके फावटी लेटर केले कर्नाटका गव्हर्मेंटाक की म्हादय आमकां येवची म्हणून?
आणि आयज मॅनिफेस्टोन हेंच्यांनी तरी म्हादई कितें उलयला, कोणी उलयला, कितें उलयला, कितें सांग म्हाका, कितें उलयला? तेजेर प्रेस कॉन्फरन्सान कॅप्टन विराटान सांगला माय फर्स्ट विजन म्हादईचें म्हणून सांगला. ते तोंडान सगळे जाण सांगता रे. तर ते म्हादई जर कॉन्क्रिटान घेवपाचे न्हू, दोन्ही कॅन्डिडेट, एकटो कॅन्डिडेटांचो स्लम रेग्युलरायज करतलो आणि ह्याच कर्नाटकाच्या लोकांक हाडून हांगा भरतलो, वोट बँक क्रिएट करतलो, हे हांव उलयतां. अशें जावंक शकता. म्हणजे तुम्ही हांगा म्हादईचेर तुमी सिरियस ना. तुम्ही जर सिरियस आशिल्ले जाल्यार म्हाका लेटर दाखया. गोवा प्रदेश काँग्रेसान जेन्ना हो इश्यू येयल्लो की, एक मिनिट कंप्लीट करपा दी, जेन्ना हो इश्यू येयल्लो की बाबा आमी काँग्रेस आमच्याच सरकाराक म्हणजे आमच्याच पार्टीक आमी लेटर केल्लो म्हणून की म्हादई बाबतीत कितें तरी रुजपोत, खंय रे? हांव तुका सांगता अमर, हेंची हांगा एकवट ना काँग्रेस आम आदमी हे कोणूच एकवटेन ना. कर्नाटकान बीजेपी, काँग्रेस, बाकीचे जितक्यो पार्टी आसात तेंच्यो रिजनल पार्टी थंयसरल्यो सगळे म्हादई खातीर एक आसा. तेंच्यांनी एका आवाजान म्हटलेले काँग्रेस, बीजेपी सगळ्यांनी आमी दिवचे ना. आणि ह्या लेंबड्यांक सांगता हांव, तेंच्या कडल्यान शिका म्हणून आता. सो दिस इज अ रियल फॅक्ट. त्यो गजाली म्हाजे कडेन उलयनाका बीजेपी काँग्रेसाच्यो. जर काँग्रेसा कडेन जर आशिल्ले ना सांगता तूं, काँग्रेसी कडेन जर तशें आशिल्ले न्ही, जर एक लेटर केल्लें म्हाका कॉपी दाखय सांग अमित पाटकराक. शैलेश बाब, जेन्ना विरडी मिटींग आशिल्ली तेन्ना सगळ्यांक कॉल दिलो, तेन्ना बीजेपी कित्याक घेवना एकलोय? कितें सगळ्यांक कॉल दिल्लो? सगळ्यांक कॉल दिल्लो. अरे विड्डे मिटिंगेक कोण कोण कितें उलयलो खबर आहा तुका? जाले ती मिटिंगेन म्हादई सोंपली, तेज्या उपरांत कितक्या लोकांनी फॉलोअप घेतलो? कितक्या लोकांनी फॉलोअप घेतलो ते मिटिंगेतले? कितक्या लोकांनी मिटिंगे परत घेतल्यो कोणी? हांव तुका हें म्हणटा, दिस इज युअर एजिटेशन, दिस इज युअर एक्टिव्हिजम. 2 दीस पब्लिसिटी घेवप, व्ह्युअर घेवप, सायडीक वचून घरा बसप, जालें एक्टिव्हिजम सोंपलें. अशें तुमी गोंयचे प्रॉब्लेम सॉल्व करतले? शिका रे, शिका. तेलंगणान एक बायल मनीसूच आसा कॅन्डिडेट, माधवी लता, तिच्या कडल्यान शिका. व्हॉट इज सोशल वर्क, व्हॉट इज एक्टिव्हिस्ट. बेश्ट्यात रस्त्यार येवन बॉब मारनाका, लोक तुमकां टाइमपास म्हणून आयकता, कोण सपोर्टान भायर सरना तुमच्या. खऱ्यांनीच जर इश्यू घेवपाचे न्हू, खऱ्यांनी इश्यू घेया आणि तो सॉल्व करी पर्यंत रावा. 4 दिसांनी यांचे इश्यू सोंपता, 4 दिसांनी यांका नवो इश्यू गावता, तो इश्यू आहा थंयच सांगता तुम्ही. अशें तुम्ही गोंयची उद्धारत करतले? जाल्यार तुम्ही काल अमित शाहान स्टेटमेंट केला की काँग्रेस खूप ढूंढना पडेगा म्हणपालो, जाल्यार खरें म्हणटा तुम्ही हे? ऐकून घे, तेणी कितें म्हटलां की राहुल गांधीन तो उलयला, अशें जे हांवें आयकलां ते उलयता. राहुल गांधीन तो एक भारत जोडो यात्रा केल्लो, तर तो म्हणटा थोड्या दिसांनी तांकां खंय काँग्रेस धुंडो यात्रा करची पडटली. पळय, ते पॉलिटिकल स्टँड, हे उलयता ते उलयता. पळय, म्हाका असले स्टेटमेंटाचेर हांव हॅपी ना. तुम्ही काम करा आणि स्वताची तुमची कॅपॅसिटी वाडया. तुम्ही हेका तेका डिफेम करनाका. म्हाजो कोणाचो न्हू. सी, राहुल गांधी असू किंवा मोदी असू, सी, एव्हरीबडी हॅव देअर ओन क्रेडिबिलिटी, everybody have their own status, everybody have equal right to live in this society, so please don't defame anyone. Let him do his work, let you do your work. This is what my saying, माझे हे म्हणणे आसा. ओके, आता डिफेम जो तुम्ही वर्ड यूज केलो, आज एक तुमचे वतीन अशें दिसता की तुम्ही बायल मनशेक खूप रिस्पेक्ट करता, पूण आज बीजेपीचो कॅन्डिडेट आहा आणि काँग्रेसीचेर नाना तरेचे आरोप करपाक लागता, सोशल मिडियाचेर खंयचे पोस्ट घालता आनी कितें घालता. तुमकां हे कितपत बरें अशें दिसता काय कितें दिसता? अशें एक बायल मनशेक नांव घाण करप, अशें घाण करप, हे बायलेचो अपमान करप. जे बायलेन तुमकां जन्म दिला, जे बायलेच्या पोटांतल्यान तुम्ही येयला, जे बायलेन तुमकां पयलीं उणी खावंक शिकयल्या, जे बायलेन तुका दूध आपलें दिला, ती आवय आसतली तेजी, ती बायल मनीसूच. तिका जर तुम्ही डिफेम करता तर तुमची लायकी कितें? पॉलिटिकली डिफेम हो दुसरो असता, पण पर्सनल हेजेर आणि पॉलिटिकल हेजेर तू बाकीचे उलय, कामाचे हेजेर उलय, असो डिफॉर्मेशन घाल नाका. कळ्ळें तुका? म्हणजे तुम्ही तुमची पार्टी सत्तेर हाडच्या खातीर खंयच्या लेवलाचेर वयतले, तुमची लायकी कितें ती दाखयतली हांगा दिसती पडले. हेज्या वयल्यान कळटा तुमची एक्टिव्हिजम खंयच्या लेवलाचेर आहा तें. गोंयाकारा खातीर आसा काय तुमची एक अपूर्बायेची पार्टी आसा ताका सत्तेर बसोवच्या खातीर आसा, हे हांगा दिसती पडटा. हे म्हाका लायक ना. सध्या तरी राजकारण आरोप प्रत्यारोप असताच न्हू.
तर ते करा न्हू तुम्ही, पण बायल मनशेची प्रतिश्ठा दवरा न्हू, तिची मॉलेस्टी आसा ती दवरा न्हू तुम्ही. कोणी अधिकार दिला तुमकां हें उलोवपाक? हें एक्टिव्हिजम तुमचें? हें एक्टिव्हिजम जाल्यार जीव दिया वचोन मांडवीन, तेच म्हादय येयना समजून जीव दिया वचोन, कारण तुमची लायकी ती. ओके दोतोर, देव बरें करूं तुमकां. तुमचे व्ह्यूज आमचे व्ह्यूज न्ही, हांवें जे फॅक्ट आसा जे खरें आसा तें उलयलें. कोणाक आवडटा कोणाक आवडना, पूण हांव म्हाजें तोंड बंद दवरचो ना. कर्नाटकान एक केस जाली की एक तो बीजेपीचो आमदार, त्यांनी कितलेच तरी बायलांक मॉलेस्ट केले, रेप केले, तेजे व्हिडिओ व्हायरल झाले. तेजेर कशें पळयता तूं? बायलांची कशी इज्जत काढून घेतली आणि बीजेपीन त्याला तिकेटूच दिली आणि वयल्यान तो आता जर्मनीक हा. तेजेर कर. असल्या मनशांक फारान मारपाची गरज आसा. असल्या लोकांक हांवूय सपोर्ट करिना. पूण हांव खंयचे पार्टेन ना. हांव आतां परत एकदां सांगता, हांव बायले मनशे खातीर उलयलो. हांवें त्यात आन्सर दिलें न्ही. आय डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी, सो आय हॅव नो रायट टू कन्सर्न विथ सच स्टेटमेंट्स. बट माय सेईंग इज वॉट, म्हाजो हें कितें आसा की खंयचे बायले मनशेचेर जर कोणी अत्याचार केलेलो आसा तर ताका खंयचेच पार्टेन, बीजेपीक न्हू तर खंयचेच पार्टेन ताका तिकेट दिवपाची ना. कारण तो नरभक्षी जालो. ताका आमी लिंग पिसाट म्हणटा. जेन्ना तुवें फिगर्स ऑफ वुमन म्हटले पळय, लिंग पिसाट, हेंची खरी जागा जेलीन किंवा IPHB म्हणून आसा पळय बांबोले, थंय व्हरोन दवरपाची. तिकेट बिकेट दिवच्यो न्हू. अजुनूय म्हणटा हांव, जर असल्या लोकांक दिलेली आसा तर भाजपान आपली प्रतिश्ठा दवरपाची गरज आसा, आपली इमेज दवरपाची गरज आसा. आनी असल्या लोकांक ज्यांची खरी जागा जेल अंडर द रेप सेक्शन, IPC सेक्शन आहा ताका, ते घालून ताका भितर उडोवपाची गरज आसा. ओके, थँक्यू. थँक्यू. कितकी मिनटां जालीं? 20-21